गायन घेऊया A4 पेज नंबर 2 A4. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता जुएन्सियो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ही भेटेन मागुया. दुसरें तेसांव भेटयता रुपाटो आनी क्लेमेंटिना ब्रागांजा हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज बाबार्ताची दिवटी पेटयता लविनो फेर्नांडीस आनी फामील, पर्ल फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया जुएन्सियो आनी लुसिया फेर्नांडीस तांची भलायकी पासत. तशेंच जॉय फेर्नांडीस ताची बरी भलायकी पासत. देवान तांकां पेकोणेचो हात लावंक आनीक बरी भलायकी तांकां फावो करूंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत मागुया. ह्या दिसांनी जेन्ना आमचे पासत पोरचे पासत ते एसेंब्ली सेशन तशेंच पार्लमेंट सेशन चलयतात तेन्ना देवाची कृपा तांची सवे आसूं आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान तांणी बरे ते निर्णय घेवंक आनी चुकीचे आसा ते प्रकल्प फाटीं घेवंक तांकां देवाची कृपा आनी गिन्यान मागुया. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळा भाव भयणींनो, आयज आमी सिस्टर आफोन्सा इंडियेची भाग्यवंती तिची आमी उगडास करता, परब करता आमचे इंडियेक किरीतबाचेन. आमकां मान आमचे इंडियेचे भाग्यवंत आहात न्ही, आख्या संवसाराचे इंडियेकूय भाग्यवंत आहात आनी आपणाचे भाग्यवंतां पासत ते झुजतात. ताणें पळयलां कितलें बरें जिवीत जियेल्यात ते गांवच्या लोकांनी आनीक ही मागणी केल्यांत आमच्या पाप साहेबा पासत, पाप साहेबा लागीं ताका भाग्यवंत कोर अशें म्हणून मागणी केल्या. आनीक आयज भाग्यवंत जाल्यात सिस्टर आफोन्सा. आनी मिसाल आमकां फोत वांटो मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. असो भाग्यो सदांच एकवार मेरेक सगळ्या युद्धांत भोगता. तुमकां भाव भयणींनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं तिकोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर
Krista kakutkon, Sumia kakutkon, Pratmia. देवा आमच्या सर्गीचे बापा, हे संवसारांत आसतना संपूर्ण प्रितीमोगाचे वाटेन मुखार सरून तुज्या राजारूच आपलें दान मन दवरूंक भाग्योंत आफोंसा तुवें तिका आपयली. हीच मोगाची वाट धरून संतोश भरीत काळजान फुडें वचूंक तिचे विनवणेन आमकांय धीर दी म्हूण आमी मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आपल्या हातांनी साक्षेच्यो 2 फातरी घेवन मोइजस दोंगरा वेलो देंवलो. ह्या फातरांचेर दोनूय वाट्यांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलोलें आसलें. ह्यो फातऱ्यो म्हणल्यार देवाचें काम आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें बरोवप देवाचें ते फातरींचेर कांतयलोलें. पोरजेची बोबाट जोशुआन आयकली. ताणें मोइजसाक सांगलें, तोंबू मोदें झूज जाता, ताचो आवाज आयकूंक येता. मोइजसान जबाब दिलो, जैतिवोन जाल्ल्यांचो आवाज न्हय तो, झुजांत हार पडलोल्यांचोय तो आवाज न्हय, पूण हांव आयकतां तो आवाज गायनाचो. पेण्याचे तोंबुशी पावतूच ताणें पाडकुलो आनी लोक नाचतात तो पळयलो आनी मोइजसाचो राग चडलो. आपल्या हातांत आसलेल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो आनी दोंगराच्या पांयांशी फोडल्यो. ताणें केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बोडोवन धाडोवन कूड केली आनी ती उदकांत शिवरायली. आनी उपरांत तें उदक ताणें इस्रायलाच्या पुतां धुवांक पिवूंक दिलें. मोइजसान आरोनाक म्हणलें, येदें व्हडलें पातोक तांचेर हाडूंक हे पोरजेन तुका कितें केलां? आरोनान म्हणलें, म्हज्या दोनयाचो राग इतलो पेटची गरज ना. हो लोक कितलो पातकाक ओडटा तें तूं जाणय. तांणी म्हाका सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडलीं त्या मोइजसाक कितें जालां तें आमी नकळो. म्हणटोच हांवें तांकां म्हणलें, कोणा लागीं भांगार आसा? आपआपलें भांगार काडून तांणी म्हजेशी हाडलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हो पाडकुलो भायर सरलो. दुसऱ्या दिसा मोइजसान पोरजेक म्हणलें, तुमी एक व्हड पातोक केलां, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेतां. घडये म्हज्यान तुमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक जाय. आनी मोइजस सर्वेस्पराशी पोत्तून गेलो. ताणें म्हणलें, हांव भोव कोंतिवंत जालां. आपणाक एक भांगाराचो देव करून हे पोरजेन एक व्हड पातोक केलें. पूण आतां तुका खुशी जाल्यार तुज्यान तांचें पातोक भोगसूंक जाता. नाजाल्यार तुवें बरयलोल्या त्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून उडय. सर्वेस्परान मोइजसाक जबाब दिलो, म्हजेर पातोक केलां त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलों. आतां तूं वच आनी हांवें तुका सांगलां तुंय पोरजेक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो. पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलों त्या दिसा तांच्या पातकाक लागून हांव तांकां कास्त लायतलों. देवाचें उतर हें. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. होरेबाशी ताणें एक पाडकुलो घडलो. कोडयलोल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपले मोहिमेवंत देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची ताणी मुर्ती दवरली. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. इजिप्तांत ताणी केल्ली वोडती कोर्तुबां कामाच्या देसांत नवलां विस्मितां तांबड्या दोर्यांत
अजापाचे चमत्कार तोरूय देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जालोलो राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनोती करूंक तांचे मुखार जालो उबो मोइझस ताणें विंचून काडलोलो. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गार: आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपल्या उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून दुसरेक वपार ताका घाली सांसवांच्या बिया सारकें सुरगीचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरें सगळ्या बियांवन ल्हान, पूण वाटोस सगळे झाडां पाल्यावन उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक वपार तांकां सांगली, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गीचें राज. जेजून ओपारींनी सगळ्यो ह्यो वस्तू पोरजेक सांगल्यो आनी ओपारी बोगो तो तांचे कोडे उलय नासलो. ओपारींनी उलयतालो, संवसार रोचलेल्या गुपीत आसल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलें. तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी ह्या दिसांनी सुटकेचें पुस्तक वाचता आनीक जेन्ना मोइझेस सिनाय दोंगरार उरलो आनी थंयसर 40 दीस 40 राती थंयसर उरलो. देव ताका मानामेन दिवंक थंयसर ताका दवरलो. आनी 40 दीस आनी 40 दिसांनी रातींनी सारल्या उपरांत सोकला येता फातरी घेवन, 10 मानामेंताच्यो फातरी घेवन, ताचेर दोनी वाटांनी बरयल्ले आसले 10 मानामेंत, ते घेवन सोकला येता. पूण जोसुआ सांगता, मातशें कितें बोवाळ आयकूं येता सोकला. आनी तेन्ना सोकला पावतूच लोक पाटकुल्याक नमस्कार करता तें ताणें देखलें. वेळ जालो अशें दिसलें ताका. मोइझेसाक येवपाक वेळ जालो आनी वेळ जालो म्हणटूच आमकां देव जाय आतां नमस्कार करपाक. आरोनाक सांगलें, ताका जायतें भांगार पडलें, भायर सरता आसतना भांगार पडलें ताका. वसात तुमी. शेवटून मारलें भांगार, रुपयां शेवटून मारलें इजिप्तकारांनी आनीक तें भांगार तांच्या लागीं आसलें. भांगराचो कोडोवन पाडकुलो केलो आनी ताका नमस्कार करूंक लागलीं. आनी म्हणूंक लागलीं, हे देवान आमकां इजिप्तांतलीं सोडयलीं. कसलें इन्सल्ट देवाक. खरें देवाक कितलो इन्सल्ट
ते पासत 40 वर्सां ही वाट सोदून काडली ध्यान ताका नितळ करपाक, ओरोण्यांत नितळ करपाक. भासायल्लो देश तो कानान देश पालेस्तिनांत ह्या गांवांत पावपाक पयलें नितळ जावंक जाय. आमकां भासायल्लो देश खंयचो? आमकां सगल्यांक भासायल्लो देश खंयचो? स्वर्ग. आनी आमकांय देवान हो कार्ड दिल्लो आहा नितळ जावपाक. बिस्तो स्वर्ग मेळचो ना, कोणाकूच बिस्तो स्वर्ग मेळचो ना. झुजूंक जाय, देंवचाराचेर झुजूंक जाय. आनी देवानूय 40 वर्सां विचून काडलीं. पालेस्तिनाचो देश कोणाकूच मेळचो ना. आबरां कांय भासायल्लो कोणाकूच मेळचो ना. नितळ जावंक जाय, ओरोण्यांत आंकडेपणांत नितळ जावंक जाय. आनी त्यो फातऱ्यो रागान शेवटून सकला उडयता, त्यो फातऱ्यो फुट्टात. आनी तो पाटकुलो कोडोयता, पिठो कोत्ता पाटकुल्याचे भांगार ते, आनी उदकांत घालता, लोकांक पिवंक दिता. तुरबिणांत बांद व्हडलें पातक केलें. तो पयलो 10 मानामेंत घेवन येतालो. पयलोच मानामेंत सांगता एकल्याच देवाक नमस्कार करचो, आनी हे पाटकुल्याक नमस्कार करतात बिडांत बांद. एकदम वायट केलें अशें म्हणटा मोइजेस. पर्जेन वायट केलें. आनी वायट करून हें पातक तुमी रोवडोवंक जाय, पातकाची दूख धरूंक जाय, आनी देवा लागीं बोगसणें मागूंक जाय. ही नितळकाय ओरोण्यांत बिडांत बांदून. आयचो वांजेल आमकां 2 घडण्यो सांगता. वपारी सांसवांच्या बियाच्यो. सांसांचे बी सगळ्यां ल्हान म्हणटा जेजू, सगळ्यां ल्हान. तें जमणीक आहलें म्हणटच ताचें झाड जाता, आनी व्हडलें झाड जाता. व्हडलें इतलें बी ल्हान झाड जाता व्हडलें. आनी ताचे येवन सुकणीं येवन आपणाची वस्ती कोत्तात, रेस्त घेता, सुसेग घेतात. हेच भाशेन सर्गीचें राज. सर्गीचें राज आमचें स्मॉल बिगिनींग. कितेंय आयज तरी संवसारांत जायत्यो वस्तू आमी चलतात त्यो स्मॉल बिगिनींग. धाकलेंशें सुरू केलें, धाकलेंशें सुरू केलें. डॉम्बोस्क आपणाची सोसायटी सुरू करता आसतना सालेजन सोसायटी दोग जाण तीग जाण भुरग्यांक घेवन सुरू केलें. 2 जाण 3 जाण हे व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी कितें सुरू केलें आज व्हडलें जाल्लें आहा. स्मॉल बिगिनींग. जायते जाण हें सुरू केलें. एक एकलो बायसोन वयता मागीर बिडांत बांद. 2 जाण 3 जाण ताका ट्रेन करतात. मागीर ट्रेन जेजून आपणाचें राज सुरू केलें 12 आपोस्तलांक घेवन. 12 120 जेन्ना सर्गार वयता तेन्ना 120 दिसां आसले ताका. जेन्ना पाठयलें तेन्ना ब्यास्तर आहले. म्हणटच 12 आपोस धाकलें घेवन सुरू केलें. तें आयज व्हडलें जालें, आख्या संवसाराक पावलें. तर आमकांय सांगता धाकलें सुरू करूंक जाय आमी, धाकलेंशें. मागीर तें व्हडलें जायत वेता. तर आमी हें देवाचें राज फुडें व्हरपाक आमी ताणें त्या लागीं मागुया. Karen Gyoya, C15, page number 34, C15.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जावं म्हण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्गींचे बापा, भक्तीन आमचे तुजी सेवा करून भाग्यवंत आफोसाच्या उगडासाक हेचे कुडी रक्ताचें बलिदान आमी भिडूंक आमी आयल्या. हे बलिदाना वरवीं संवसाऱ्या वस्तू वेलें आमचें काळीज काडून आनी तुजेरूच आमचें दवरूंक एक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडेनी सर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें तें भक्तां पासत जे विचित्र मोगाची मणावळ आमी वाकाणटा. आपल्या अरंबाच्या पुनर्जनपणाक तूं मनशाक कोणाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवतान भक्तां सांगाती निरोतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपणांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचे नामी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूंक आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी रगत. आपलीच कुशीन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेशपोरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट porcotoia तुझ्या कृसानी पुनोची मोठपणा भोगवी, तुवें आमकां सोडून सोबिया. संवसाराच्या सोडगोंडारा आमची बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें तुका आमी तुका दिनवासता आनी जेज कुळार गोशिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज हे बेटेक आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर, बागयोन आल्फोन्सा आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां फांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान उदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमच्या सरणराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा तुमच्या तुजी कशी सदांच जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपरो आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांड्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे जिवितां सवस्का आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड दीस घाल आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोडांत सांबाळ. सो शेतां राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे संवसाराचे पाप काडिले आमची काकूत कर. देवाचे शेगले संवसाराचे पाप काडिले आमची काकूत कर. देवाचे शेगले संवसाराचे पाप काडिले आमकां शांती दी. ओ जेजू त्या शिडी संवसाराचें पाप काडटी. हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. मोगाळ आनी विस्वासी बापा, तुजे कुडी रोगताचे जेवणाच्या बोडान भाग्योता फोसाची देख घेवन तुजे मोगान सदां तीर रावंक आमकां फाव कर. तुवेंच आमचें जिण सुरू केलां तें आमचें पवित्रायेचें काम सुमी जेजू येतलो ते दिसा पर्यंत तूंच पुन्हा एक पावय. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F21 page number 95 F21. Sasna